Praise God. Praise Hallelujah. God. Praise Hallelujah. God. Bapaचे पुत्राचे आणि पवित्रचे नावी आमेन. Amen. मंगला बापा या वरत्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घ दितां परत आयच्या दिसा या माध्यमा मुखांतर तुवें आमकां सांगात हाडलाय तुझे उतार शिकोंक ते उतरांत कितें आसा सत आसा ते उतार सत्य होऊन जाता सत्य होऊन जावन आसा केदळा पवित्र आत्म्याच्या सत्यान ते तुझे उतार आम्ही शिकता आणि तेतना मात्र तो सतच आत्मो त्या उतरांतातले सत आमकां कळयता आयच्या दिसा तुझे उतरां मरिफात तुवें आमकां पवित्र आत्म्याच्या सत्यान ही सता उगड्या करचे पसत आमी तुका अर्घ दिता अशें हर एक उतार सोंपेपणी समजूंक ती समजणी दिवच्या पसत ती अर्घ दिता हर एक उतार सोंपेपणी उदाहरण मुखांतर विवरण दिवंक तुवें आमकां आदार दिवच्या पसत ती अर्घ दिता आणि ह्या पसत आमच्या जे भावाचेच मी कान तुवें उगडल्या पसत अर्घ दिता शरी एकल्यानी हे जिवीत दिवचे उतार स्वीकार करूंक सांगात आस तुझे उतार आयकोंक अडकळ करतल्या सर वायट स्पिरिताक हे सगळे तुझ्या नांवान हर एक ते काळजा मनात भायर वच म्हणून फरमायता अशें हर एकल्यानी सताचे उतार स्वीकार करून तुझ्या नांवाक महिमा दिवन मागता हे मागण्या करता तुझ्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन Amen. आमेन Amen. Amen. प्रेज गॉड Praise हालेलुया God. Hallelujah. हालेलुया ओके प्रेज गॉड आम्ही काल आम्ही शिकल्या जगबाचे पहिलो अध्याय 21 वळ परत आम्ही ते वळ आम्ही काढया तातून आम्ही शिकया जायते आम्ही देवाच्या उतरांत शिकोवंक येताना आमकां सवाल येता जायते कित्याक आम्ही परत परत तेच शिकता परत परत दुसरे विषय नाद घेवन येत सवाल आमकां येता की आम्ही सदां जेवता फाल्यां काल्याक जेवचे येता की या उदक पियेता परत परत जर तर जोयना जाल्यार उदक पियना जाल्यार कितें जाता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून जायते जण आम्ही जेवता या उदक पियेता पूण आम्ही खंयच्याक उपयोग करता ताच्या वयर आसा जायते जण तांचे सकत बऱ्या कामाक उपयोग करतात जायते फावटी आम्ही आमच्याच स्वार्थाक म्हणल्या बरी आम्ही उपयोग करता त्या देखून आम्ही खंयच्याक उपयोग करता ताच्या वयर आसा आमचे फलितांश प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके वाचिजे ब्रदर वसा सिस्टर प्रेज गॉड ह्या पासत तुमचे ते बरोवन आसा ते मेळेपण आनी खोटेपण पयस करा देवान तुमचे ते लायला आनी तुमकां दारान दिवंक शकता ते नम्रतेन घ्या प्रेज गॉड पण हांगा कितें म्हणटा ह्या पसत तुमचे थंय बरोवन आसा ते मेळेपण आनी खोटेपण पयस करा म्हणटा वय आता आमचे सवाल आमचे थंय बरोवन आसा ते खोटेपण आनी मेळेपण आमकां पयस करूंक जाता की देवाच्या उतरान जाता आमच्यान जायना जायते फावटी आमी कितें करता म्हळ्यार आमचे ते असले खोटेपण जावं पो मेळेपण जावं पुरो वायट सवय जावं पुरो आमी आमच्या सत्तेन आमी करूंक येता केदार आमच्या स्वासत्यान आमी करता खंडीत जावन आमच्या सत्य वरवीं जायना केल्यार आमी थोड्या तेंपाक करतले परत आमी
त्यास काय म्हणतात एका रितीच्या गुलामपणात आम्ही पडटा खेदाळा देवाच्या सत्यान येता आमकां कोत्ता देवाच्या उतराक सकत आसा कित्याक देवाचे उतार जिवे जावन आसा क्रियात्मक जावन आसा दोन दरीच्या तालवारी चड कातरूंक शकता तसले जावन आसा केदाळा त्या उतराच्या बळान या पवित्र सत्यान आमी येता तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत आमचे ते बरोवन आसा ते मेळेपण आनी खोटेपण आमकां पयस करूंक जाता जायते फावटी आमी काले करता म्हळ्यार आमच्या विल पॉवरान म्हणटा आमच्या सत्यान आमी करूंक जाता येता केदाळा म्हणसर आमची सकत आमी उपयोग करता थोड्या तेंपाक जावं पुरो परत कितें जाता इल्ल्या तेंपाक सैतान आमकां त्याच बंदणेन घालता केदाळा आमी देवाच्या उतरांत निरंतर आसता नियाळ करता चिंताप आमचे बदलिता आणि उसारता ताची एक कोटान आसता तेन्ना आमचे ते असले मेळेपण खोटेपण आमकांच सोडून येता त्या देखून खंयचेय करीचे जाल्यार देवाच्या उतराच्या सत्ते वरवीं मात जाता आमी एक जाणा जायचे आमच्या बळान आमकांच नितळ करूंक जायना नितळ करूंक जाता फकत देवाच्या उतरा वरवीं मात्र आमी नितळ जाता जोच्या अध्याय हांव चिंता 15:3 बरयला तुमी जाल्यार हांवें उलयल्या उतरा वरवींच येदोळस नितळ जाल्यात बेणून कातरून गेल्ल्या फांट्या परी नितळ जाल्यात तशेंच आमी देवाच्या उतरा मुखार वेळ करशिल्ल्यार देवाचे उतर आयकून आमचे आलोचन बदलिल्यार या आत्म्या प्रमाणे जियेल्यार या भावार्थान आमी जियेल्यार त्या जाणा माताचे एक कोटान ताच्या हजारपणान मात्र आमचे ते असले खोटेपण जावं पुरो या मेळेपण जावं पुरो आमी पयस करूंक शकता त्या देखून आमी उडास करया आमच्या जिवितांत कित्याक वायट या मेळेपण खोटेपण भितर सरता म्हळ्यार आमकां कोता आमी उलोवच्या उतरांत जावं पुरो आमी चिंतनांनी जावं पुरो या आमी कितें पळयता ताचें जावं पुरो हरी एकल्यान ती आमकां कोत्ता खाले आसा आत्मा आसा वय गे ते आत्मे काले करतात आमच्या भितर येवंक केदाळे दार बडोवन आसतात जर तर आमी त्या आत्म्याक दार आमी उक्ते करता जाल्यार ते आमचे भितर येवन कार्य करपाक देंवतात कित्याक आमकां कोत्ता आमचे झुजू आत्मीक संवसारांत आसलेले अंधकारी वस्तू विरोध दोळ्याक दिसानातल्यो संगत्यो जावन आसात आत्मीक जावन आसात स्पिरिच्युअल जावन आसात त्या देखून हरी एक आमचे भविष्य निर्धार करता हांव खंयच्यांत चड वेळ करसून आसा हांव खाले पळोवन आसा खाले आयकोन आसा खाले चिंतून आसा खाले उलोवन आसा कित्याक हरी एक खाले पळयताय जावं पुरो या खाले उलयताय जावं आवाज या शब्द जावं पुरो तुवें घेवचो शब्द जावं कानांनी या पळोवन जे कितें जावं पुरो हरी एक आत्मे आसात ते आत्मे आमचे वयर येवंक दार बडयतात केदाळ आमी ताका दार उक्ते करता आमच्या भितर ते रिकता कशें आमच्या घराक भितर रिकचे जाल्यार दार आसा वय गे ते दार कोणी मनी भायर जावन बेल्ल जाल्यार कोणे उक्ते करीचे भितर असल्यान करीचे की भायर असल्यान करूं जाता भितर असल्यान करीचे वय तशेंच आमच्या जिवितांत ही आत्मे आमकां बडोवन आसतात कित्याक आमी कितें पळयता खाले चिंता खाले उलयता त्या प्रमाणे ही दार बडोवन आसतात केदाळ आमी ताका उक्ते दिता ते आमच्या भितर कानुनात्मक रितीन भितर सन आमचे वयर येवन आमकां ते नियंत्रण करतात त्या देखून केदाळा येल्या आत्म्याक आमच्या भितर दिता आमच्या जिवितांत समस्ये प्रॉब्लेम आनी आमच्या जिवितांत कश्ट आनी अनेक रिती सांगचे जाल्यार शिरापाचे जिवीत आमचे जाता त्या देखून हरी एक आत्मे आमचे जावन आमी कंट्रोल करीचे जाल्यार आमच्या शक्तीन जायना देवाच्या उतरा मरिफात मात्र जाता आतां एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार आमी आतां एक मोबायल पळोवन समजून दिया मोबायल पळयतना कितेंय तांतून अश्लील कालेगी आयिल्लें आमी पळयलें उक्ते करून ते जाणा जर तर हांव ते परत परत पळोवन रावल्यार हांव काले करनासा त्या वायट आत्म्याक
तो म्हणजे प्रेशर घालन आसा हांव घालें करता त्या वायट आत्म्याक म्हजे वयर हांव एक अवकाश दिवन आसा भितर येवंक जर तर हांव ते एक बाय मिस्टेक पळयला जावंक पुरो केन्ना हांव ते बंद करता त्या दाडा मात्र ताका म्हजे वयर अधिकार ना तशेंच आमच्या जिवितांत जायत्या संदर्भांनी जातात जर तर कोणेय कितें उलयलें जर तर हांवें ते खाण गेल्यार म्हजे भितर खंडीत जावन आमकां दुखता त्या वेळार खंडीत जावन जर तर हांव ते खाण घेता जाल्यार खंयच्या रितीन उतर हांवें स्विकार केला त्या आत्म म्हजेर दबाव घालता आनी म्हजे भितर कोडसाण या राग या कितेंय इरिटेशन जावचे परी म्हाका तो दबाव घालता त्या लागून उडास दर्या हे सैतान केदाळाय ओगोत बसना केदाळ आमी देवाच्या राजांत वेताव खंडीत जावन तो आमचे वयर ताळण्यो हाडतात कित्याक आमकां कळीत आसा जेजू केदाळा पवित्र आत्म्याचे स्थान घेतले आनी सर्गीत हांव ताळो आयकलो ओ म्हजो मोगाचो पूत पयल्यान पयलें पवित्र आत्मो ताका ताळूच्या बसत अरण्याक व्हरून गेलो कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार आमची परीक्षा जाता जर तर त्या परीक्षेंत आमी पास जायना जाल्यार आमी मुखल्या अंताक वचोंक साध्य ना तशें जेजून हरी एक परीक्षा वेळार ताणें कितें म्हणलें हरी एक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्याच रितीन आमच्या जिवितांत हरी एक समस्या ताळणी येताना जर तर म्हाका कळीत आसा नाच तर म्हाका कळीत ना तर कितें ताका देवान पर्याय दिला जर तर म्हाका फाटी उलोवंक या फाटी कितें सांगचें कळीत ना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हज्या जिवितांत तो आत्मो म्हजे वयर नियंत्रण काण घेता आनी हांव ताच्या अधीन जाता त्या आत्म्याक हांवें कंट्रोल करीत जाल्यार देवाच्या उतरा वरवीं मात्र साध्य आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 जर तर त्या देखून उडास तर आमी खंयचे स्विकार करता त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत ते बाधा घालता प्रेज गॉड आनीक आमी उडास धरया आमच्या संवसारांत तरी एक वायट सकस जावंक पुरो या सैतानाचे काय म्हणटात काळोखाचे राज जावंक पुरो ते आमच्यागी बलिश्ट आसात केदाळे आमच्यागी ते बलिश्ट आमकां ते दबाव घालून आसतात वत्तड घालून आसतात आमी घडयेन ताच्या ट्रॅपाक आमी पडटा आनी चड आमी देवाच्या राजांत येताना इले समस्या प्रेशर आमच्या वयर दबाव चड पडटात कित्याक त्या वेळार आमची परीक्षा जाता आमी खंयच्यार आसा म्हूण त्या दाडा कळटा आमी एक कम्फर्टेबल जागेर आसतना या रेतीर आसतना कळना कित्याक ते दबाव आसना सडावत एका तरेचे मनाभाव आसा देवाच्या प्रेझन्स आजारपण आसा केदाळ हांव थंयच्यान भायर येता म्हणजे दिसपडटा जिवितांत हर एका वेळार हर एका जाग्यार जावन म्हाका प्रेशर आसता त्या प्रेशरा वेळार दबावा वेळार हांव खंयच्या रितीन कार्य करपाक गावता ताच्या वयर म्हजें भविश्य वदून आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 आतां जस्ट एक मिटींग पयले एक इन्सिडेंट म्हणजे म्हाका एक फायन आयले हांवें आतां ओपन करून पळयतना तातूंत ते आतां पळय कॅमेरा आयल्यात सीट बेल्ट घालूना म्हूण म्हाका तो शॉक जालो हांव सीट बेल्ट घालनासतना केदाळे खंयच्या जाग्यार वचना हे कशें साध्य जालें हांव चिंतूंक म्हणलो खंयच्या जाग्यार जावंक पुरो म्हणून पळयतना ₹500 फायन आसात मागीर हांवें काले गेले ते फोटो आसले आनी कितें झूम करून पळयले झूम करतना एक्चुअली जालें म्हळ्यार बेल्ट हांवें घाला पूण त्या कॅमेरांत करेक्ट क्लियर येवना कित्याक एक सायड मात तातूंत दिसता बेल्ट तशें म्हज्या सायडीक बसलेल्याच्या आंगार करेक्ट बेल्ट आसा त्या वेळार आमची आतां मनस्थिती कशी आसता प्रेज गॉड चिंतूंक पडटा अशें कशें जालें आमी येता की ना म्हणजे सूख नासतना हे कशें जालें वय गे आतां फाल्यां वचून हांवें काले उलयलें तांचे लागीं तुवें मिस्टेक केलें समो पळोवं नाय म्हणून ना ते म्हळ्यार कॅमेरा एक ते ऑटोमॅटीक जावचे पुरा कॅमेरांत पुलिसांनी घालचे न्हय कॅमेरांत फोटो येतात कॅमेरा मिस्टेक
गॉड त्या देखून आमी त्या वेळार खंयच्या रितीची प्रतिक्रिया आमी दाखयता, खंयच्या रितीन आमी चलता ताच्या वयर आसा निर्धार वय गे. त्या देखून हेल्या सिच्युएशनार आमी मस्त सूक्ष्म रितीन ते आमी काय म्हणटात हँडल करीचे पडटा. प्रेज गॉड. उडास जर एवढं सांगलें हांवें, ह्या संवसाराची सैतानाची आनी काळोखाची सगत आमचे पास बलिश्ट जावन आसात. पूण जेजू देवाचो आत्मो देवाचे दूत ताच्याकी चड आनी चड बळादीक जावन आसा. जर तर हे वायट सत्य वरयत कितें ती बळादीक जावन आसा म्हजे वरवीं म्हाका कितें ताणलें घालतात ताचे वयर हांवें जैत वरी जाल्यार जेजू मुखांतर देवाच्या आत्म्या मुखांतर देवदूता मुखांतर मात्र हांव पळयतात म्हणजे सत्येन मात्र बळादीक जावंक जाता. म्हजे सत्येन जायना. त्या लागून हांवें देवाची सकत चड आनी चड हांवें उपयोग करीचे पडटा. पळय उदाहरणाक चिंतया, जर तर आमच्या मदें आमी चिंतया एकामेका तुमी बरे इश्ट जावन आसात, तुमच्या मदें कितेंय उलोवणें जालें या खालगी कारणाक लागून एक तुमी राग येयलो या विंगड जाल्या चिंतया. थोड्या तेंपा उपरांत तुमी मुखार मुखार म्हणल्यात एक म्हयन्या उपरांत, त्या जाणां पयले आमच्या मतीर कितें येता सामान्य जावन? राग जालो तेंच उडा. काल उडास येता पयलें काल्यान जाल्लें तेंच उडास येता. राग जालो वय बरेपण येता की कितें वायट केला ते येता? वायट केलां ते येता. होय गे. आता वायट केलं आमच्या मतीक चिंता येताना खंयचो आत्मो आमचेर नियंत्रण घेता? खोटो देवाचो की खोटो आत्मो गी? वायट आत्मो. खोटो आत्मा वायट आत्मा. वय गे. त्या फलितांश काल येता तर आमच्या जिवितांत त्याप्रमाणेच वय वय गे. अशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जावंक साध्य आसा की ना? सदांय जाता ब्रदर. तरी सदांच एक म्हणले वय गे. वय. पूण ही परीक्षा जावन आसा. आमी भायल्यान कितलेय दाखोवंक जाता पूण आमचे भितरले कंडिशन म्हणजे मन आनी काळजांत कितें आसा ते ताचेर आमचे कॅरेक्टर स्वभावाचेर वंदून आसा. देव केदाळाय तुजे बायले कार्य पळयना. आमी कितें करता सडाव जावन आमची बायली कार्य बदलून पळयता वय गे. पूण आमचे भितरले मूळ काय कार्य जाय जाल्यार मूळ खंय आसा? आमची चिंता. आमची चिंता बदलना वय गे. तुमचेच न्ही आमचे जिवितारी जाता. एक बट आमी कितलेय देवाचे उतर आसल्यार त्या सगळे कोणी म्हणजे विरोध काले करताना आमची चिंता बी बदलता. आमकां एकारी तसो राग असो येता. मागीर आमी चिंतूंक पडटा वय हांवें आतां सारकें करीचें वय गे. पूण बेस्ट काल म्हळ्यार त्या वेळार आमी उगोत रावून देवाचो आदार आमी मागचो गरजेचो जावन आसा वय गे. देवाची उतरां उलोवची गरजेची जावन आसा. आमी सडावात आमी सांगता समज म्हाका काल शिकोवंक एवढा येनातल्या वेळार आमी काय म्हणटा म्हाका जेजू क्रिस्ताचे मन लाभला वय गे. सांगता गे आय द माइंड ऑफ क्रायस्ट वय गे. केदाळा सांगता हे केदाळा सांगता ते अशें जालें येता ना म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मन लाभलां. जेजून म्हाका जल्मायन भरला तशेंच म्हणचें हांवें. वय वय. पूण तेच आमकां आमच्या मनांत इरिटेशन जाताना दुबाव येताना या राग येताना आमी सांगता गे. एक सांगा ना पूण ते एकपटी रागान उलयल्यार तक्षण जेजूच्या नांवान हांवें उलयली उतरां कॅन्सल करता म्हणचें आनी अशें देवाचें उतर सांगचें. वय एक्चुअली आमी देवाचे उतार केदाळ उपयोग करचे आमच्या जी हर एका वेळार वय गे. बरें आसूं दी वायट आसूं दी हर एका वेळार ते देवाचे उतार सत्यम जावन आसा वय गे. जिवे आनी क्रियात्मक वय गे. दोंदरीच्या तलवारी प्राण चड कातरूंक शकता वय गे. हर एका वेळार ते आमी उपयोग करचे. पूण आमी केदाळ उपयोग करता हर एका सिच्युएशन उपयोग करना वय गे. आमच्या सत्यन आतां त्या देखून आमच्या जिवितांत ते बरेपण या जैत बळोवंक जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. पळय धाकल्याक आमी एक रितीरी घेता आमची त्या आमचो मनोभाव बरो कसो आसता त्या रितीरी वेळार? रितीरी वेळार आमचो आमी एक संतोष एक समाधान एक भलायकी एक आसता वय गे. बऱ्या तरान त्या काजरपणान सगळ्या आसून जर पुरवले येता वय गे.
रेतीर वेळार वय पूण तेन्ना घरा फाटी आयल्या वेळार कितें जाता परतून चिंता चेंज कळ्ळें वय कित्याक चिंता बदलात आमचे कित्याक आमचे चिंता बदलाता घरा आयल्या परत या संसाराचे कित्याक म्हळ्यार तेही काल अशें केला ताच्या विशयांत आमी नियाळ करना कितें आमचे पयलें कितें घडला कोणें कितें सांगला आनी काल आतां जावन आसा ताच्या विशयांत आमी नियाळ करना वय गे वय तुमचेच न्ही आमच्या म्हज्या जिवितारी तशें जालें पयलें हांव वर्सा पोट्टा येतालो त्या वेळा रेतीर येताना बारीक खुशी ती येताना एक 100 दीस बारीक खुशी हांगा येवन इल्ले ते म्हणसर आमकां सदां सत करेक्ट ಗೊತ್ತುನಟ್ಲೆ कशें ते कंटिन्यू करचें म्हणून हांगा इल्ले ते एक म्हयनो म्हणसर इल्ले आसता मागीर एक म्हयन्या पर्यंत पयलें तशें पयलीं जित परिस्थिती कित्याक कितें ते शिकयलां आमच्या जिवितान आमी कार्यरुपांत घालना कितें आमच्या दोळ्या मुखार काल घडता काल जाता ताच्या वेळेर आमचें ध्यान मन व्हरता पूण देवाचें उतर काल म्हणटा भावार्थी मनीस भावार्थान जियेता वय न्ही दोळ्याच्या दिश्टीन आमी काल करता भावार्थान दोळ्याच्या दिश्टीन या कितें कोणें काल सांगला कोणें म्हजे विरोध काल उलयला ताच्या विशयांत आमी नियाळ करता प्रेज गॉड हालेलुया कित्याक म्हळ्यार आमी देवाचे उतर चड आमी नियाळ करिना कितें आमच्या सिट्युएशन ताचे वयर आमचें ज्ञान मन धरता आतां पळया आतां हांगा कितले जाण आसात रुमार लगभग 19 जण आसात वय गे आतां तांणी काल चिंतात हांव एकलो उलोवन आसा बट हांव एकलो आतां तोंडार उलयता तुमकां आयकता पूण हरी एकलोय उलोवन आसा तांच्या मनांत वय गे उलयता की ना उलयता जायते उलोवंक नाना रितीन उलोवंक बरो कितले जाण कितले कॉन्सन्ट्रेशन म्हाका कळयतना पूण खंयच्यार तांणी कॉन्सन्ट्रेट दितात काल आयकून आसा त्या विशयांत तांणी उलोवन आसात तांच्या मनांत त्या देखून हरी एकलो व्यक्ती उलयता त्या देखून आमचे झुजू केन्नाय आत्मीक जावन आसा दोळ्याक दिसचे न्ही दोळ्याक दिसनाटले विरोध जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून आमकां आमच्या जिवितांत जायते फावटी ते आत्मे आमकां कंट्रोल करूंक पळयतात जर तर त्या आत्म्याक आमी दार या बागेल उक्ते करून दिल्यार ते काले करता आमचे कंट्रोल ते करतात आनी ताच्या नियंत्रणा खाल आमी आसता पळय दाखल्याक पळया आतां एकलो मनीस इल्लो सोरो पियेता म्हणजे द्या पियोन 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 जाल्या उपरांत त्या दाळा ताका कोण कंट्रोल करता त्या व्यक्तीक सोरो वय गे सोऱ्या स्वत वय गे तो पळया पियोनच्या पयले सारको आसता वय गे केन्ना जाणा तो चड आनी चड पिवंक सर करता तेन्ना काल जाता सरेसो आत्मो ताका नियंत्रण काणी येता आनी ताच्या तोंडांत जावन जायते गाळयो येवंक पुरो या तो सोलतना आलोन दोलोन सोलोवंकी पुरो कित्याक तो खोटो आत्मो ताचेर कंट्रोल नियंत्रण काडी घेता आनी तो ताका चलयता वय गे प्रेज गॉड म्हळ्यार ह्याच रितीन जर तर हांव आतां ह्या समस्येला समजून द्या आतां पिवण्याच्या समस्या कितले प्रयत्न केल्यार म्हाका तांतून जावन भायर येवंक जायना जायते कडेन वचून हांवें प्रयत्न केला तर ह्या समस्या जावन ताणें कशें भायर येवंक जाता भायर येवयेत देवाच्या कशें भायर उतराप्रमाणे येवयेत देवाचे उतर कान घेवन चिंता बदलीचे पयल्यान पयले त्या व्यक्तीन ताच्या जिवितांत त्या समस्या जावन भायर येयचे जाल्यार ताणें एक निर्धार घेवंक आसा जर तर तो निर्धार घेना ताच्या जिवितांत साध्यता ना जर तर त्या व्यक्तीक बघाचे म्हाका ह्या समस्या जावन हांवें भायर येचें कशें वेचीक पुतान कालें केलें निर्धार घेतलो फाटी वेचो वय गे बापाय लागीं ताणें निर्धार घेतल्या वरवीं तो पावलो आनी परत ताचें जिवीत बरें जालें तशेंच जर तर एका व्यक्तीक ताणें निर्धार पयले घेवंक आसा म्हाका ह्या समस्या जावन भायर येचें मागीर ताच्या शक्तीन जायना तें त्या म्हणसर ताच्या स्वाशक्तीन तो प्रयत्न करता खंडीत जावन
तो सलवता केदळा देवाच्या उतराच्या सत्येन तो येता तेदळा मात्र ताच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक मेळटा. पळय हांगा देवाचे उतर खाला म्हणटा या पसत तुमचे ते बरोवन आसा ते मेळेपण आणि खोटेपण पयस करा. कशें पयस करतात? देवान तुमचे ते लायला. आमी इंग्लिशात ग्राफ्टिंग म्हणटा. ग्राफ्टिंग आमकां कोत्ता कशें काले करतात? एक दाखो या रूख असल्यार एक फांटो खातरतात, याची साल काडटात आणि एकामेका ते लागून ते बांदतात वेगी. त्याच रितीन आमी जेजो ते एक कोटोन असल्यार कळ्ळें की केदळा खालता ताच्या सत्ये वरवीं मात्र आमी त्या समस्या जावन भायर येवंक जाता. कित्याक खोटेपण पयस करात. देवान तुमचे ते लायला ते तुमकां तारण दिवंक शकता ते उतार नम्रतेन घेया. आमचे एक्चुअली इंग्लिशार आमचो प्राण बचाव करूंक त्या सत्येक तयार सोल म्हणटा सोल. खंयच्याक देवाचे उतर केदळा ते नम्रतेन घेतल्या वेळार केदळा कलतेपणान आमी घेतल्या वेळार केदळाचे उतार कितें सांगतात ते हांव भावार्थान केल्ल्या वेळार मात्र ते समस्या जावन म्हाका भायर येवंक जाता. जर तर ते हांवें नम्रतेन घेना जाल्यार या कलतेपणान हांव घेना जाल्यार ते उतार कितें सांगता ते करिना जाल्यार खंडी जावन म्हणजे ते बरेपण पळोवंक साध्य ना. तुमकां उडा सांगतो सुब्रो एक ब्रदरान आमकां एक टेस्टमनी सांगली. कित्याक आमच्या बळ्यान एक दीस एक पायलट आसलो. तो दुबयन पायलट जावन ताच्या पियोवणे वरवीं ताणें काम उगडायलें. तो दीस आनी रात म्हणल्या बरी तो पियेतालो. इतलो पियेतालो की निमाणें ताचें कामय ताणें उगडायचें पडलें. तेन्ना ती आवय पुताक ब्रदर शापोवन हाडली आनी आवयन कितें म्हणलें, तू जिजोक बसावणी कर आनी मुखार हांव पियेना म्हूण. ताका सगळे ब्रदर सांगलें तू ही बसावणी करूंक वचनाका, केन्ना तू केल्यार तू पडटाय आनी परत तू पडटाय ह्या समस्येतून भायर येना. तेन्ना ती आवय चिंतूंक लागली, ओ ब्रदर कोणा तर्फेन काम करनासा, जेजूच्या तर्फेन की कोणा तर्फेन म्हूण चिंतूंक पडली. पूण ब्रदरान त्या घडये म्हणलें हांव तुका ताचेक एक सुलाभ उपाय सांगता, त्या प्रमाणे केल्यार तू त्या समस्या जावन भायर येताय. पूण त्या मनशाक त्या रितीरीक ते रावंक नाका आसलें आनी तो घरा येता म्हणालो. ताका ब्रदर सांगलें जायत वच पूण एक काम करीत तुवें एक बसाचें तेणें जें शिकोवन तुवें आयकाचें म्हणून. जायत म्हूण तो गेलो. तूं हांगा रावना जाल्यार व्हरना वच. तशें तो फाटी गेलो घरा. वचून दुसऱ्या दिसा परत कॉल केले. कॉल करतना विचारलें तूं काल आयकोन आसाय की? ना हांव आयकना. आनी काले करनासाय? हांव पियेला म्हणालो परत. तर ब्रदरान सांगलें ओके पियेलाय की एक काम कर पियेल्यार व्हरना तूं आतां बसून आयकूंक सुरू कर म्हणालो तें शिकोवन. ताणें विचारलें पियेल्यार आयकूंक जाता की आयकयाची की? व्हरना पिवन पिवन आयक नो प्रॉब्लेम पूण आयकूनचें सोडिनाका म्हूण. जायत म्हूण हांव तुका फाल्यां कॉल करता म्हणालो. परत ताणें कालें केलें ताच्या कामार लागलो. ताचे परत ताका कॉल करतना विचारलें आतां कशें वय हांवें आयकलें आनी कालें करनासा सांगात हांव वय पिवंत आसा. पूण तो म्हणालो इल्ल्या तेंपा उपरांत परत आतां म्हाका ताची ओडणी इल्ली उणी जावन आयल्या म्हणालो. तर तो म्हणालो एक कंटिन्यू कर मागीर हांव तुका कॉल करता. तशें इल्ले दीस केले परत ताणें कॉल केले. ताच्या उपरांत एक दीस म्हणालो आतां हांव एक बऱ्या दुसऱ्या जाग्यार कामारी आसा. आतां हांव चड आनी चड देवाचे उतार आयकोन आसा. हांवें ते वायट सवयो सोडूंक म्हजे सक्तीन हांवें प्रयत्न केले जावना. केदाळा ह्या रितीन गेलो ती वायट सवय म्हाका कशें सोडून गेली म्हूण म्हाका कळीत ना म्हणालो. त्या देखून आमच्या जिवितांत कितेंय वायट सवय आसल्यार आमच्या सक्तीन आमकां सोडूंक जायना. केदाळ आमी देवाच्या उतराच्या सक्तीन येता आमची चिंता बदलून देवाच्या बळान येता तेदाळा मात्र त्या समस्या जावन आमकां भायर येवंक जाता. कितें आमचें तें मेळेपण आसा खोटेपण आसा आमी देवाच्या आजारपणार ताच्या प्रेझन्सार ताच्या प्रेझन्सार ताचे संगत वेळ करचो म्हळ्यार आमची चिंता ताच्या उतरा प्रमाणे आमी करचे. आमचे उतर आमची चिंता बदलूनचे देवाच्या उतरांत आमी वेळ करचो. त्या रितीचें जावन आसा. आमकां कोत्ता आमकां केदाळ एक एग्जांपल दिता. केदाळ एक बाकेटीर मेळ्ळें उदक आसता. ते मेळ्ळें उदक भायर घालचें जाल्यार आमी कालें करीचें ताका एक पायप ऑन करून दवरल्यार जालें. टॅप ऑन करून दवरल्यार जालें. कंटिन्यू बरें नितळ उदक पडून आसल्यार जालें.
काल जाता ते उदक पडोन 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 ते मेळे असले उदक त्या बाकेन भायर येता आणि उदक नितळ जाता. त्याच रितीन आमच्या जिवितांत कितें खोटेपण आसा, कितें मेळेपण आसा, वायट सवय आसात, वर्सां घातले जावन कितें खोटे आत्मे असल्यार आमी कालें करूंक आसा. चड आनी चड वेळ देवाच्या उतरांत आमी वेळ कसूंक आसा. आमी चड आनी चड देवाच्या उतरांत आमी वेळ कसिता त्या दाळा आमकां त्या समस्येतून आमी भायर येचे म्हूण ना, आमची चिंता आमी बदलतना आमी परत परत ते उतार नियाळ करतना आणि तोंडार आमी उसारतना काय जाता आमचे थंय आमची चिंता बदलता. ताचे वरवीं आमचे ते असले सवयो आमकां कळीत नासलेले बरी आमचे जावन भायर येतात. त्या देखून आमी केदाळाय ते काय म्हणटात देवात एक जावन रावचे, ग्राफ्टिंग म्हणटात वय कशें कसी कसी करतात रुखाक, त्या रितीन जिजूच्या एकवटान रावचे आमी गरजेचे जावन आसा. कितले आमी देवाच्या एकवटान रावल्यार काय जाता त्या नियमा प्रमाणे आमचे विरोध आयलेले सर्व वायट आत्मे आमचे जावन पयस जातात. जर तर त्या नियमाचे विरोध गेल्यार ते खोटे आत्मे आमकां नियंत्रण घेतात आणि आमी ताचे गुलाम जावंक पावता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून देवाचे नियम आणि देवाचे कायदे म्हळ्यार देवाचे इच्छे प्रमाणे असतात, आमचे कुशे प्रमाणे न्ही, आमकां जाय जाल्ले प्रमाणे न्ही. देवाक कितें कशें जाय त्या देखून ताणें नियम दिल्यात, त्या प्रमाणे आमकां ताणें आमच्या बऱ्याक ताणें केल्यात. पूण मनशाक सत कळी असताना तो काले कुशी व्हरता, ताचे इच्छे प्रमाणे जिवंक येतात. त्या देखून आमी उगडास दवरया, देवान केळीत केल्ल्या सुचना प्रमाणे मात्र त्या दाळाक जियेल्यार आमचे जिवीत आमकां कशें जियेचें म्हणलें कळी जाता. जर तर म्हजे कुशे प्रमाणे गेल्यार म्हज्या जिवितांत बरेपण पळोवंक जायना. कित्याक जेरेमाया 29:11 वय असं म्हणटाने म्हज्या मनांत तुमचे बसत जायत्यो योजना आसात म्हणटा वय तुमच्या हिता खातीर न्ही, तुमच्या केस्ते खातीर बरो फुडार दिवच्या खातीर. पूण ही पुरा जायते जाल्यार आमचे आलोचन देवाच्या उतरा प्रकार आसूंक आसा. म्हणजे चिंता हांवें देवाच्या उतराक एक करूंक आसा, ताच्या एक कोर्टांत हांवें रावूंक आसा, ताच्या हजरपणांत हांवें वेळ कसूंक आसा आणि आत्म्या प्रमाणे हांवें जिवंक आसा. तेन्ना मात्र देवान कितें बसयला म्हज्या जिवितांत ताच्या नियमा प्रमाणे म्हज्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या देखून हरी एक काय म्हणटात नियमा वयर येता. हरी एक आमकां खंय गेल्यार वता ट्राफिक रुल्स ते एक नियम आसा. हरी एक नियम म्हळ्यार आमकां कळीत आसा. नियम म्हळ्यार कितें म्हणटात, नियम म्हळ्यार एक सार्वत्रिक तत्व जावन आसा या कायदो. परंतु कोणी मेतेर जाल्यार फलितांश एकच. आता एक्झाम्पल आम्ही सांगता गुरुत्वाकर्षण बला वैगी लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी. ते लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी हरी एक लायन कसल्याक जावन आसा. या आमी देवाचे उतार दिता या पाद्र्या या तांकां डिफरंट या पार्शियल ना, ते पक्षपात करिना. जर तर एकलो मनीस म्हाका देवाचे उतार कळीत आसा म्हणून 10 म्हयने उडल्यार तो सकलत पडटा. या देवाचे उतार कळीत नासलोय उडल्यार तो सकलत पडटा. कित्याक नियम सार्वत्रिक तातूंत. कित्याक तांतून कोणी मेतेर जाल्यार फलितांश सट्टा एकच जावन आसा, ते बदलना. त्या देखून देवाच्या राजांत केदार आमी आत्म्या प्रमाणे जियेता. आत्म्या प्रमाणे जिवनचे म्हळ्यार पश्चातापावचे, म्हणजे चिंता बदलोवचे आणि मोगान भावार्थाची मेटा करची. त्या हांव आत्म्या प्रमाणे जियेता, ताचे फलितांश म्हणजे जिवितांत बरेपण पळोवंक मेळटा. केदार हांव रक्त मांसाच्या वंदनाच्या नियमा प्रमाणे येता. त्या रक्त मांसा वंदन फळ कितें मरण वैगी नास, हरी एक वायट. कित्याक पातकाची मजुरी मरण. केदार त्या प्रमाणे जियेता ताचे फळ म्हज्या जिवितांत येता. जाल्यार आमी कोणायकी आमी दुसोवंक जायना. जायत्या फावटी आमी चिंता देवान कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें केलें, देवान कित्याक म्हाका अशें केलें. कारण कोणी न्ही हांवूच. म्हजे वरवीं जाला
म्हणजे चिंता देवाच्या उतरा विरोध असल्यावर जाला हांव आनीक स्वार्थान जीवन आसा, हांव आनीक रक्त मासाच्या वंदने प्रमाणे जीवन आसा, म्हणजे चिंता हांवें देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलो ना, हांव म्हजी तू खुशी करून आसा, म्हजोच तो फायदो पडून आसा, त्या देखून हांव समस्या पडला. जर तर तो व्यक्ती पाश्चातापवता, ताची चिंता बदलिता आणि परत देवात येता, तर त्याला कितें जाता, परत ताच्या जिवितांत देवाच्या आत्म्याक तो वांटुकती करता, किंवा देवाचो आत्मो ताच्या जिवितांत कामाक देवताना ताच्या जिवितांत नवी नवी काय म्हणटात दार उक्ते जातात आणि देवाची बेसांवां आशिर्वादां ताच्या जिवितांत तो अनुभव करूंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमकां कोत्ता देवान पयले आरंभाक आदामान एवेक नियम दिवनातले वैगे तांकां फकत हरी एक बरें देवान हरी एक असले बरें जावन खाली सांगले बऱ्या समजणी दिता रुखाचे तुम्ही फळ मात्र खावनूच एक मास सांगले सोडून नियमा दिवनात नियम आयली मैजे मुखांत आमकां कित्याक हरी एक देवान बरें रचले पूण खाले जाले थंय सैतानान खाले गेले आदाम एवेक फसयले वैगे तशेंच आमच्या जिवितांनी सैतान खाले करता आमकां जायते फाटी फसयता कितें देवाच्या उतरा विरोध कितें आसा ह्या संवसाराक कितें ताळ पडटा चड आनी चड ते आमकां शिकयता आनी ताचे वयर चड गामान व्हरूंक आमकां तो शिकयता. जर तर आमी देवान कितें सांगलां तें आमी करिना आत्मे प्रमाणे चलना म्हणजे चिंता बदलिना हांव संवसार रितीन कितें दोळ्यांक दिसता त्या प्रमाणे गेल्यार त्या प्रमाणे तसो आत्म म्हज्या जिवितार काम करता ताचे फलितांश म्हज्या जिवितांत येता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कित्याक तांणी आदाम आनी एवेन कितें सांगले देवान कितें सांगले तें पातेंवंक ना देवान कितें तांकां सांगले तें पातेंवंक ताच्या बदलाक सैतानान कितें सांगले तें पातयले वैगे. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. आनी कित्याक तांणी देवान देवान सांगले तें पातेंवंक नात कित्याक म्हळ्यार एवेच्या मतीर चिंता पायिल्ले देव आमचो खरोपणी मोग करिना कित्याक मोग करिना ताचे कित्याक चिंता कारण जर तर मोग करतलो तो कित्याक सांगतो आसलो त्या रुखाचे फळ खावन वचो आमकां कित्याक अधिकार ना आमकां कोत्ता कित्याक देवान आमकां विसरून दिला निर्धार करचे आमच्या वयर आसा आमी खंयचो निर्धार करता ताच्या वयर आसा कित्याक देवाची खुशी जावन आसा मनशाक बरें आनी वायट नाका ताका बरेंच कळीत जाय म्हणून देवाची खुशी आसली वैगे पूण मनशांनी काय केलें ताची खुशी करूंक जाय ताका हरी एक पळोवंक जाय प्रयत्न करूंक जाय. आमकां एक सिंपल लास्ट टायम तुमी एग्जाम्पल दिला तुमकां उडास आसा बरो कशें एक पटी भुरग्यांनी बापायचे दबाव घालो ते आमकां फिल्म पळयचे ते फिल्म पळयचे बापायन पळयले पयले फिल्म तो पळयलो तातूंत कितें एक वायट आसले गड्याचे पूण बापायन सांगले ह्या फिल्माक तुमी वचूं नजो वैगे पूण कालें जालें ताच्या उपरांत त्या भुरग्यांक रागार जाली ती बेजारांत आसली मागीर बापायन बरी एक बिस्कीट तयार केली आनी तयार करतना परमळेक ती भुरगीं ती खावंक आयली परमळाक बापायन दिली आनी म्हणालो ही तयार करतना हांवें ही स्पेशल बिस्कीट हेतून हांवें खालें गेलां पेट्यास इल्लो गुगल म्हणलो जाल्यार तांणी खालें गेलें कितें केलें भायर म्हळ्यार ते गडीत एक सांगले बापाय तसो करिना त्या रितीन समजोवचे पासत बापाय तसो करिना तेच गेल्ले तर तांची चिंता बदलले आनी काय जालें इतलें बरें करेक्ट इतलें बरें आसलो सो बापाय असो करून कशें साध्य भायर ओंकार करचे बरें केलें जाल्यार बापाय सांगलें जर तर तुमी फिल्मार इतलें बरें आसूं ते ल्हान आसल्यार त्याच रितीन तुमच्या जिवितांत कार्य जाता तशेंच देवाक काल खुशी आसली म्हळ्यार बऱ्या वायटाची समजून रूख आसलो जर तर हांकां वायट कळचें नाका म्हूण देवाची खुशी आसली बऱ्यांत नासाचे बऱ्या नासाचे म्हूण देवाची खुशी आसली पूण तांणी काय केलें देवान कितें सांगलां तें करूना सैतान कितें सांगलां त्या रितीन करून काय केलें देवाच्या आजारपणांत हांव तांणी भायर हेजे पडले तशेंच आमच्या जिवितांत जायते फाटी आमी देव काल सांगता देवाच्या उतरान काल सांगता ते आमी करिना म्हाका काल जाय म्हाका कितें भोगता म्हाका काल आशा आसा तें हांव करता त्या देखून देवाचें आजारपण देवान कितें बसयलां म्हज्या जिवितांत तें अनुभव करूंक जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सैतान काय करता मनुष्य आनी देवा मध्ये विंगड करता तर ताका जाय तेच देवाचे उतर म्हणटा सोर येता फकत सोरोंक लुटोवंक नाश करूंक ताचें कामूच तें त्या देखून
जर तर आमकां स्वताची वळख ना जाल्यार, देवाच्या उतराची समजणी ना जाल्यार खंडी जावन आमी फटून पडटा, ताच्या पासाक आमी संपडटा आणि आमचे निमाणे आमचो तो नाश जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या देखून उडास करुया, देवान नियम दिले कित्याक म्हळ्यार ताचो स्वभाव दाखोवंक. आमच्या बऱ्याक दिल्लो. आमकां कळीत आसा नियम आमी पाळूंक आसात. आतां मार्गार येताना नियम दिलात, ती आमी पाळूंक आसात. पाळिना जाल्यार आमकांच समस्या. कित्याक देवाचो स्वभाव कितें? देव म्हळ्यार पवित्र. त्या देव आशात आमी पवित्रपणान आसूं, पवित्र जावन आसात. कित्याक तो अपवित्र कंटाळटा आनी तो बरो देव. त्या आमी बरो आसाचे म्हणून आशेता. तितलेच न्ही, तो मोगाल देव जावन आसा. आमी देवा सारक्याच्या मोगान आसाचे म्हणून ताची खुशी. त्यातून देवाचो स्वभाव जरी जायते जाल्यार आमच्या स्वशक्तीन साध्य ना. केदार आमी देवाच्या उतरांत एक कोटोन रावता. ग्राफ्टिंग म्हणटात, वेगळी एक कोटोन रावचे. एका ताचेर हांव सकत घेता, पवित्र म्हणजे सत्यान जियेता, आत्म्या प्रमाणे जियेता. आमचे मूळ चिंताप आमी बदलिता. पयले आमी पश्चाताप करूं. पश्चाताप म्हळ्यार तेच, आमचे चिंताप बदलूनचे, आमचे केल्ले चूक ओळखोनचे आणि देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे चिंताप बदलूनचे, ताका म्हणटात पश्चाताप. त्यातून खरे पश्चाताप केल्या उपरांत आमी देवाच्या एकवटांत आसचे इम्पॉर्टंट. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. समजता मग तुमकां अशें? वय हॅलो, समजता. हॅलो, समजता मग? ओके. तातून देवान आमकां नियम दिला, ताचो स्वभाव आमकां समजूंक. देव पवित्र, तो बरो देव जावन आसा. त्या देखून आमकां स्वभाव देव आशेता आमी पवित्रपणान आसाचे, आमी बरे जावन आसाचे म्हण ताची खुशी जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून आमचे सक्ती जायना. केदार आमी कोण क्रिस्तांव म्हूण कळी जाता, त्या जाल्यार मात साध्य आसा. तुम्ही एक चिंतया, एक्झाम्पल, एक कोंबडा सांगाता, एक काय म्हणटात गिदाचे पील आसा म्हण चिंतया. त्याला गीद खंयच्या रितीन जियेता? कोंबडा बरी जियेता की गिदा बरी जियेता? गिदाबरींची येता. हा, गिदाचे पील ल्हान जावन आसा कोंबडा वट्टू. कोंकडा बरीची येता. वय गे, ताका कळीत आसा गी ताचे भितर कितली सकत आसा म्हूण कळीत आसा गी. केदार एक दीस पळयता एक गीद इतले बरें उगता, म्हाकाय उबाजे, म्हाका जेवचे, जाल्यार ही पिला या कोंबडा सोडटा गी. तांणी काले काम तांचे पांय दोस्तोनचे, हे करचे, तेच काम वय गी. एक दीस केदार ताका कळी जाता, व्हड जाताना हांव एक कोंबी न्ही, हांव गीद, हांव ते उबोवंक शकता म्हणून. तितलेच न्ही, गिदाचे लक्षण ते हेरा काय म्हणटात, हेरा पक्षी बरी काय म्हणटात, हेरा सुकण्या बरी न्ही ते. केदार ते आनीक काय म्हणटात, वादळ वारें आसा, ते चड आनी चड ते वारें वादळाचे ऑपोजीट वचना, ताचे विरोध वचना, तेच वारें ताका वयर वर्सांचे ताचे विरोध येता. खरी एक सुकणी भियेतात वारें चड वादळ येता, पूण ते काय करता, आपणाकच उबारता. कित्याक ताका गुत्ता ताची सकत एबिलिटी. तशेंच आमी देवाची भुरगीं म्हूण केदार आमकां कळीत जाता. ते जाल्यार मात्र आमच्या जिवितांत आमच्या समस्या वयर जावंक पुरो, सैतानाच्या कुतंत्र विरोध जावंक पुरो, आमचे विरोध कोणी विरोध उलयतना जावंक पुरो, आमकां जय करूंक जाता. आमच्या सत्यान जायना. त्या पयले हांव कोण म्हणलें म्हाका कळीत आसा जे. ते जाल्यार मात्र म्हाका जेजू क्रिस्त हांव कोण जावन आसा, जेजून म्हाका कित्याक रचला, काय उद्देश, कितें म्हज्या जिवितांत ताणें केला त्या कुर्सार, ताच्या वेळार कळीत आसल्यार मात्र त्या प्रमाणे म्हज्या जिवितांत येवच्या, मोकार येवच्या आनी एका समस्ये वयर जय करूंक जाता. केदार जेजू सांगू ना, तुमी म्हज्या फाटल्यान या, तुमकां कश्ट आसचे नात म्हणून. जेजू सांगला, ह्या संवसारांत तुमकां कंत बेजारी आसतलीच, हांवें संवसाराचे जैत केला. कशें? तांणी बापाची खुशी केली, बापाक विधेय जावन जाल्लो. तेच प्रमाणे आमच्या जिवितांत जी समस्या कश्ट जाता, आमी देवाच्या उतराक विधेय जाता, आमची चिंता आमी बदलिता, भावार्थान आनी आत्म्या प्रमाणे आमी चलता, तेन्ना मात्र आमच्या समस्ये वयर आमकां जय करूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमकां कोत्ता ते पिसोळ्याचे जिवीत आमी पुरो आयकला. एक पिसोळें जायचे तर ताका कितें आसा, एक तांती दवरता, तांती गेल्या उपरांत काले जाता, ते किडीचे रूप घेता आनी ते भितर कोकून काले म्हणटा, ताचे भितर आसता ते काले जाता. इल्ले ते कोली कावन 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 काले जाता, इल्ल्या तेंपान ते रुपांतर जाता. त्याच तरेन आमच्या कितलेय जिवितांत कोटेपण मेळेपण आसल्यारय
आम्ही खाले करूंक आसा म्हळ्यार आम्ही देवाचे उतार आम्हा किडी बरी आसूं बरो, समस्या आसूं बरो, प्रॉब्लेम आसूं बरो, जर तर हांव त्या किडी बरी चड आनी चड कशें ती खोली करता तशेंच आमी देवाचे उतार चड आनी चड खाता, ताच्या उतरांत वेळ करशिता, ताच्या आजारपणांत हांव रावता, म्हजी चिंता बदलिता, आत्मे प्रमाणे जियेता, तेन्ना म्हजे भितरच एक जे रुपांतर जाता, कशें ते पिसोळे इतले सोबीत दिसता त्याच रितीचें जिवीत म्हजें जाता. त्या देखून देवाच्या उतरांत एक कोटोन रावचें अति गरजेचें जावन आसा. ताच्या सांगाता केदार हांव देवाच्या उतरांत एक कोटा नासता तेन्ना मात म्हजी चिंता बदलूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळय आमी देवाचे उतार कशे ते पिसोळे खाता खाता आनी ताचें रुपांतर जाता तशें आमच्या जिवितांतय आमी देवाचे उतार खाताना 3 संगत्यो घडटात. पयल्यान पयले केदार आमी देवाच्या उतरांत चड आनी चड वेळ करता, देवाचे उतार स्विकार करता, एक्सेप्ट करता, आमची चिंता बदलिता, तेन्ना आमी नव्यान जल्मता. पयले मॅट जावन आसा आमी नव्यान जल्मता. संवसारी रितीन मात न्ही, एक संवसारी रितीन आमी जल्मल्या आवयच्या गर्भात. तरी एकलो आमी आवयच्या गर्भांत आयले. कशें जेजूचे जल्म जाले पवित्र आत्म्याचे सत्य जाले, कितें मरी मायन गब्रियल दुता मुखार आयले उतार स्विकार केले आनी पवित्र आत्म्याच्या सत्यान ती गर्भेस जाली आनी मनीस जावन ह्या संवसाराक तो आयलो. आमी तशें आवयच्या गर्भांत आमी ह्या संवसाराक आयला केदार देवाच्या एकवटान जेजूच्या उतरांत आमी चड आनी चड वेळ करता तेन्ना मात्र आमी जेजूक सोबीत सोडून स्विकार करता, आमी कितें जाता, आमी एक नवी रचना जाता, ह्या नव्यान जल्मता. पळय नव्यान जल्मच्या भुरगे पयले खाले करता, पयल्यान पयले भुरगे नव्यान जल्मले भुरगे. प्रेज गॉड. दूध पियेता. पयली दुधा पयले खाले रडटा, वयगी खाल्या पासून रडटा. ह्या संवसार कित्याक रडटा? ह्या संवसाराक आयला. पळय संवसाराक आयला पूण कित्याक रडटा? ताका भूक लागता वयगी. भूक लागता. भुके पासून भुरगे वय रडटा, पूण ताका कळीत आसा भुरग्याक दूध पियेचें म्हणून. ती दूध पिवची आशा कोणें घाल्या ताच्या भितर? देवान तर रस्ताना घाला वयगी. देवान हरी एका तुमी पळया मनजाती खाले जावन दी त्या रितीन देवान तांचे भितर एक काय म्हणटात एबिलिटी सामर्थ्य केल्या. तेच भुरग्याक कळी जाता म्हाका आतां भूक लागल्या, त्या देखून ते रडटा, रडटाना आवय कळी जाता, आवय खाले दिता, ताका दूध दिता. कित्याक त्या दुधांत त्या भुरग्याक कितें जाय जाल्ले पुरा पोशकांश, कितें ताका गरज आसा, हरी एक त्या दुधांत आसा. केदार ती आवय ताका दिसपट तें दूध दिता, ती त्या वागयता आनी निरंतर दूध दिता, तेळा घालता त्या भुरग्याची वाडावळ जाता वयगी. वाडावळ जाता. आतां भुरगे दूध पियेता, दूध पियेल्या उपरांत खाले करतात आवय तशें तसो न्हिदयता. ना देंकाडे देंका होय, पाट कितले की तुमी आयकला जावंक पुरो न्ही, भुरगे दूध पियेले अशें न्हिदले मेल्यात थोडी वयगी. आयकला की तुमी? कुस्त्रे वसोन. वय 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 आयकला, हांवें आयकला. केदार भुरग्याक आवय दूध दिल्या उपरांत गोत रावना, ती आपल्या हृदयार घालून खाले करता, फाटी मारता, सड मारना अशें पुसता न्ही, वय अशें पुसता वयगी. पुसताना खाले येता, देंक येता. देंक येता वयगी. देंक कित्याक येता? ते दूध जिरले म्हणून सकयल गेल्या म्हणून पोटाक हा. भायर. केदार भुरगे दूध पियेता ताच्या सांगाता भुरगे ओडटाना वारेय भितर येता. जर तर ते वारे असल्यार दूध पोटा भितर वचून पडना. केदार आवय ताका मोगान पुसता येयले मारता थापडयता खाले जाता, ते दूध वारे भायर येवन दूध पोटा भितर येता. कितें जाता ताच्या उपरांत देंकेचो एक आवाज येता, जाल्यार आवयक समज जाता भुरगें न्हिदता. जर तर ते भुरग्याची देंक वचना जाल्यार ते आजील जावंक साध्य आसा, त्या भुरग्याक ते दूख येवंकी साध्य आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून भुरग्यांक त्या रितीन ताची आवय करतात. प्रेज गॉड. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी खाले करूंक आसा, खाले करूंक आसा, खाले पियेचें आमी. दूध पिये देवाचे उतर. देवाचे उतार म्हणल्यार दूध वयगी. आतां आमी देवाचे उतार आमी पिवंत आसा वयगी, जाल्यार आमचो देंक केला म्हूण कशें कळटा? आमी रुपांतर जातात. कशें देंक गेला म्हूण कशें कळटा?
आता भुरग्याक देंग केला आमी कशें कळटा तापटा तापटेतान आवाज येता वय गे तशेंच आमी आतां नव्या जल्मल्या वय गे नव्या जल्मल्या जो जाल्यार आमी आतां देवाचे अवतार प्युअर आसा आमचो देंग गेला आमकां कशें कळटा प्रेज गॉड आमची केदाळा आमी साल आं समकन आं ओके प्रेज पळया हांगा काले म्हणटा आमी देवाचे उतार आयकला वय एग्जाम्पल आमी रितेरे गेल्या पुरा केलें आयकलें वय गी आतां पळया पुरा आमी आयकता सदांच आयकता रितेरे आयकता 4 दीस 1 दीस आनी जुमार थंय हांगा पुरा आयकता वय गी पूण आमच्या दिसपटच्या जिवितांत आमी चड खंयच्या विशयान चिंतून आसता आतां एग्जाम्पल आतां रितीर जावन समजेन द्या आतां रितीरेन खंय म्हण एक थोडे जोक सांगले तमाशे जाले आमकां खंयचे उडास येता चड जो देवाची तमाशे उतर खंयचे उडास येता देवाचे ते तमाशे केले हे केले ते तेंचे उडास तर तमाशे केले मात्र उडास आयल्यार आमच्या जिवितान देव कोसूंक साध्य आनी ना आजचे देवाचे उतराक सकत वय गे हय. आतां कितें काही काले की सांगले ते आमकां उडास येता ओ ब्रदरान सांगले आदल्या फाटी उडास बरो ओ भुरग्या दादल्यांक दूद दिवंक जायना ते बरो आमकां वेगळी उडास येता पूण देवाच्या उतरान कितले शिकला कितले उडास येता आमी केना त्या देखून ते देव कोसाना म्हळ्यार तसोच आमी कितें शिकला ते परत 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 आमी नियाळ करूं कित्याक जाता ही उतरां सकता वय गे आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार हे उतरां वरवीं भावना येतात आतां एकल्या मनशाक आतां ब्रदर सांगलें हांव म्हज्या बायलेक आय लव यू म्हणटाना काले येता भावना येतात वय गी त्या रितीची आमी काले करता ते परत परत नियाळटा त्या प्रमाणे आमचे कुडींत काले म्हणटा ते पळोवंक मेळटा त्याच रितीन जर तर हांव देवाचे उतार ते परत परत नियाळना जाल्यार देवाची उतराची सकत हांव अनुभव करूंक जायना म्हणजे जिवितांत आनीक हांव समस्यांत आसता कळ्ळें की त्या देखून तो देव कसो जाल्यार कितें हांव शिकलां काल हांव आयकलां ते परत परत नियाळची गरज आसा ताका जोशुआन म्हणटा न्ही दीस आनी रात ताचे ध्यान कर आमी आयकता वय आमी आयकता बारी हुशार आसा पूण ते ध्यान करच्यान आमी सुकल्या आनी उतार उलोवच्यान आमी सुकल्या उणें करचें आमी आयकोन आसा पूण ते मेडिटेशन आमी करिना परत परत ताच्या विशयान आमी नियाळ करिना त्या देखून नियाळ करचें गरजेचें जावन आसा देवाचे उतार कितले आमी नियाळ करता ते जाल्यार मात्र ते आमकां कार्य रूपाक घालूंक जाता जर तर आमी ते उतार नियाळ करना जाल्यार बिलकुल त्या विशयान चिंतिना जाल्यार कार्य रूपाक घालूंक साध्यच ना ताजें मेडिटेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट हांवें सांगचें केलें जाल्यार एग्जाम्पल ते जाल्यार म्हाका एक आतां गाडी काडूंक जाय जाल्यार हांव खंयच्या विशयान नियाळ करता मेडिटेशन ताच्या विशयान वय गी ताका जाय जाल्ले वेवस्था की पेपर वर्क्स की पयशाची गी आनी खंयचे मॉडल की काल तेच चिंतून आसता तेच नियाळ करून आसा त्या देखून ही कूड त्याच प्रमाणे कार्य रूपाक येता त्याच प्रमाणे जर तर हांव देवाचे उतार नियाळना जाल्यार मेडिटेशन करना जाल्यार म्हणजे कूड त्या रितीन कशें काम करता साध्य ना वय गी आतां तुमकां कळीत आसा ब्रदर एग्जाम्पल ते जाल्यार ताका तेतून आयले जायते समस्या आसले कुडींत ताणें कालें केलें समस्या चिंतले की देवाचे उतार नियाळ केले देवाच्या उतरान नियाळ कितें जालें ताचे फलितांश तर पुरा ताका नॉर्मल जालें वय गे तर आमच्या जिवितान कित्याक अबनॉर्मल जावन उरलां आमी काले चिंतून आसा मेडिटेशन चड करता आनी ते केले आमकां जाता तें चिंता देवाचें उतर उणें त्या देखून आमचें इम्पॉर्टंट कालें म्हळ्यार आमची चिंता हर एका वेळार दीस आनी रात म्हणल्यार बरी देवाच्या उतरांत दवरचें ते आमच्या शक्तीन आमच्या बळान न्ही पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन हर एक साध्य आसा आमच्या शक्तीन जायना त्या देखून उडास धरया पवित्र आत्मा त्या देखून दिला आमकां कुमकदार जावन हेल्पर जावन ताची मजत आमी मागूंक आसा ताच्या आदारान मात्र साध्य जाता आमच्या स्वशक्तीन साध्य जायना कितें जाल्यार ताच्या कृपेन ताका मागता पवित्र आत्मा म्हाका कुमक कर हर एका दिसा सकाळी उठून आयच्या दिसा म्हाका तुज्या उतरांत वेळ कसोंक कितेंय कोणी म्हजे विरोध येयल्यार देवाचे उतरां प्रमाणे मात प्रतिक्रिया दाखोवंक मोगान आसोंक आत्म्या प्रमाणे जीव म्हाका तूं कुमक कर म्हाका शिकय जाल्यार कन्या जावन पवित्र आत्मो आमकां त्या वेळार आनी हर एका वेळार म्हळ्यार ताचो आदार आमकां दिता प्रेज गॉड हालेलुया 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 मुखले सेकंड पॉइंट काले करता देवाच्या उतरांत आमी वेळ कसो काल देवाचे उतर आमची चिंता बदलूंक आमकां कुमक करता
प्रेज गॉड. त्या देखून पहिल्यान पहिले देवाच्या उतरान चड आनी चड आमी देवाच्या उतरान वेळ करसितना खाल्यार आमची चिंता बदलाता. आमकां कळीत आसा आतां एकलो मनीस समस्या असलो प्रॉब्लेम असलो देवाच्या उतरांत व्यतिरिक्त बसतना खाल जाता ताचे चिंतपाचे दबाव पडटा आयकोन आसतना. जर तर तो एक्सेप्ट करता जाल्यार हांवें चिंतलें साध्य म्हणून आतां देवाच्या उतरान म्हाका कळीत जालें सरसंगती साध्य आसा. हांवें पयले काले कितें पश्चातापावचें म्हजे चिंता हांवें बदलीचे हांवें भावार्थाची मेटा काडूंक आसा आनी मोगान हांव गेल्यार आत्म्या प्रमाणे गेल्यार हांव ह्या समस्येंतल्यान भायर येवंक जाता. कितें जाला तो जो व्यक्ती ताची चिंता बदलिता ताच्या जिवितांत तो देवाची महिमा पळयता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. त्या देखून चिंता बदलीचे जाल्यार आमी देवाचे उतरान वेळ कसो गरजेचें जावन आसा. आमी आतां उदाहरणाक पळया आमी आरसो कित्याक पळयता? आरसो काल्याक पळयता आमी आरसो? आमी कशी दिसता आमकां करेक्शन करूंक वय गे. कित्याक म्हळ्यार आरसो आमकां कळीत आसा तशें दाखयता. आरसो केन्ना फट मारता गी? मनीस जाल्यार फट मारूंक म्हळ्यार तुज्या आल्या साहेब हांवें काळे दिसता म्हणजे जर तूं आरशा मुखार रावल्यार आरसो सारकें दाखयता की ना? आरसो फट मारता ना आसा तशें दाखयता वय गे. आरसो केन्ना फट मारिना. जाय जाल्यार आमचे काल म्हणटात आमकां लास्ट टायम शिकयला कॅमेरा जाल्यार आमकां फटयत वय गे. आमकां काळे असले धवे करूंक जाता लायट पुरा घालून ब्रायटनेस पुरा दिवन. पूण आरसो तशें न्ही कशें आसा तशें दाखयता. त्याच रितीन देवाचे उतारी एक आरसो जावन आसा. देवाचे उतारी त्याच प्रमाणे काल देवाचे उतारी एक आरसो जावन आसा आनी ते आमकां दाखयता तूं कोण जावन आसाय म्हणून. आनी देव कितें आशेता आनी तूं तातूंत तुका भायर काडूंक तो कुमक करता. केदें जाला तुजे चिंता पयले बदलिल्यार पयले तुवें पश्चातापावल्यार ते उतार भावार्थान तूं स्विकार केल्यार सत मानल्यार तेन्ना मात्र तुजे ते असले उणेपण तुका कळी जाता खंय चुकला खंय करेक्शन करूंक आसा ते करयता आनी तुका त्या समस्या जावन भायर काडटा. जर तर आरसो पळोवन हांव करेक्शन करना जाल्यार देवाचे उतार कितें सांगता ते करिना जाल्यार म्हज्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक साध्य ना. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी मुख्य तिसरें पॉयंट आसा पवित्र आत्मो महिमेवंत काम ह्या सेवा करता म्हळ्यार म्हाका शिकयता कशें म्हज्या रक्तमासाच्या उंदवण्याक मरचें म्हणून. त्या देखून हे हर एक जाता देवाच्या एकवटांत असल्या वरवीं. ताच्या सांगाता एकवटान कशें पळय एक फांटो दाखवाली सांगाता एकवटान रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच आमच्या जिवितांत आमी जेजू ते एकवटान रावल्या करीत ताचे ते एक जाल्ल्या करीत आमी फळ जावंक शकना. एक जावचें म्हळ्यार म्हजे चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे हांवें बदलूंचे आनी भावार्थान मेटा काडचे आनी मोगान मेटा काडचे आनी आत्म्या प्रमाणे हांवें जिवोवचें. ह्या प्रमाणे पवित्र सत्तेन येताना म्हज्या जिवितांत हांव एक फळ दिवचो व्यक्ती जाता आनी देवाक महिमा हाडचो व्यक्ती जाता. नातर म्हजे ते असले देवाचे उतार म्हणटा ह्या पासून तुमचे ते बरोवन आसा ते मेळेपण आनी खोटेपण पयस आमच्या शक्तीन जायना स्वशक्तीन देवाच्या शक्तीन देवाच्या आदारा मुखांत देवाच्या उतरा मरिफात देवाच्या आत्म्या मरिफात साध्य आसा आनी देवान तुमचे ते लायला ते तुमकां थारान दिवंक शकता ते उतार नम्रतेन घेताना कितें जाणा त्या उतराक हांव खाल जाता. त्या एकवटान रावल्या उतराक देवाचे उतर कितें सांगता ते जाल्यार मात म्हज्या जिवितांत असले मेळेपण या खोटेपण पयस करूंक जाता आनी देवाक मानवांचे जिवीत जिवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया 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 हालेलुया. ओके वेळ जावन येयलो. थँक्स करूंक आसा गे ब्रदर. प्रेज गॉड. सिस्टर आसा गे थँक्स करी म्हणलें हय इल्लो वेळ कळया 2 मिनटां. रबाशी कलर बरा 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 शिजला हालारा bara bara shibara bara 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 shibara bara 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 wara bara 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 bara
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Baba, या त्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घ दितां आयच्या दिता जायची सता तुझ्या उतरां पात तुवें आमकां कळीत केलाय वय आमचे ते असले खोटेपण वायट कितें आयसय जाल्यार भायर काडीचे जाल्यार आमच्या स्वास व्यक्ती जायना बगार तुझ्या सत्य वरवीं जाता केदाला आमी तुझ्या उतरा प्रमाणे आमी चिंता बदलितां आणि भावार्थान आणि आत्म्यान चलतां तेन्ना मात्र आमच्या समस्येंतल्यान भायर येवंक जाता म्हणल्यार सत त्यो आमकां उगड्यापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दितां सांगात आस तुवें आमकां कितें केलाय आमी कोण जावन आसा हे आमी जाणा जाल्ल्या वेळार मात तुवें दिल्लो तो अधिकार आमकां उपयोग करूंक जाता म्हणल्यार सत उक्ते केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दितां अशें आमी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे त्या सतान जियोन ह्या संवसारांत तुजो उजवाड जावन तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आम्हा सर्वांक फौजान मागता हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमी पात आमेन 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 प्रेज गॉड फाल्यां आमचे झूम आसतले आणि शुक्रारा आमची एका दिसाची रिट्रीट आसा तो सर्वांनी येवचे आणि हेरांकी आपण हाडचे प्रेज Praise God. गॉड प्रेज Praise गॉड God. थँक यू Thank you, brother. Thank you, Thank brother, you, sister. sister. Sameshna. Praise Thank you. God. Join Yeah. Hari Eklangi. Thank you. Thank you. Praise Thank you. God.